नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 3 दिवसांच्या ओडिशा भोंवडेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भुवनेश्वरात भौशीक सभेक केले मार्गदर्शन। 10 वर्षांत केंद्र सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामाचो घेतलो नियाळ। भुवनेश्वरात अखिल भारतीय पुलिस महासंचालक आणि पुलिस महानिरीक्षकांच्या परिषदेचे आयोजन। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केले उक्तावण। प्रधानमंत्र्यांचे मार्गदर्शन। उजो पालोवपी दळात शॉर्ट टर्म कोर्सेस सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न। उजो पालोवपी दळाच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची माहिती। फोंडा लष्करी दळाच्या केंद्रात 1771 अग्निवीरांनी पासिंग परेड कार्यावळीत घेतलो वाटो। ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया हांणी केले मार्गदर्शन। आणि बंगालच्या उपसागरात उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून उटंगराच्या पावसा वांगडा फेंगल चक्रीवादळ। जनजीण आणि येरादारीचेर जाला परिणाम। आणि आता खबरो विस्तारान। 3 दिवसांच्या ओडिशा भोंवडेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल भुवनेश्वरात आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेक मार्गदर्शन केलें। फाटल्या 10 वर्षांत केंद्र सरकारान केल्ल्या सर्वांगीण उदरगतीचो नियाळ तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान घेतलो। ओडिशा में जनजातीय कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। ओडिशा के 13 आदिवासी समुदायों को पीएम जनमन योजना का लाभ मिल रहा है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए उनके घर के पास ही स्कूल की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। ओडिशा के आदिवासी बहुल इलाके में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले गए। साथियों, चुनाव के समय मोदी ने आपको कहा था कि जो गारंटी मैं दूंगा उसे तेजी से पूरा किया जाएगा। आज ओडिशा में हमारी सरकार हर गारंटी को पूरा करने के लिए काम कर रही है। अब ओडिशा में धान की खरीदारी 3100 रुपये प्रति क्विंटल में की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार के बजट में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने बरगढ़ जिले से बढ़ी हुई दर से धान खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरह हम अपनी हर गारंटी को तेजी से पूरा कर रहे हैं। ओडिशात भुवनेश्वर हांगा आयोजित केल्ल्या अखिल भारतीय पुलिस महासंचालक आणि पुलिस महानिरीक्षकांच्या परिषदेत आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वाटो घेवन मार्गदर्शन करतले। कालच्यान ह्या परिषदेक सुरवात जाल्या। राष्ट्रीय पावंड्यावेले ह्या परिषदेक वाटो घेवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदांच इच्छुक असतात। ह्या परिषदेचे महत्वाचे मुद्दे जाणून घेवन अधिकाऱ्यांमुखार नव्यो संकल्पना मांडपा खातीर प्रधानमंत्री सदांच उर्बा दितात। देशाक प्रभावित करपी अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यांचेर प्रधानमंत्री ह्या परिषदेत मोलादीक सुचोवण्यो मांडपाची शक्यताय आसा। ह्या परिषदेक देशातली राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे पुलीस महासंचालक, महानिरीक्षक तसेच केंद्रीय पुलीस संघटनांचे मुखेली हाजीर आसात। ओडिशातल्या भुवनेश्वर हांगा कालच्यान अखिल भारतीय पुलीस महासंचालक आणि पुलीस महानिरीक्षकांच्या परिषदेचे आयोजन जालां। 3 दीस चलपी ह्या परिषदेचे उक्तावण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी जालें। ह्या परिषदेत नवे फौजदारी कायदे, दहशतवाद आणि नक्षलवाद हांका आळो घालप, गुळी वगरांची तस्करी आडोवप ह्या सारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या महत्वाच्या विशयांचेर भासाभास जावपाची आसा। ह्या परिषदेत पोलीस सेवेत मोलादीक योगदान दिवपी सेवे खातीर पुलीस पदकाचे वितरण जालें। उक्तावण सुवाळ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी मार्गदर्शन केलें। उत्तर प्रदेशातल्या संभल मशीद सर्वेक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे सोपयल्या। उपरांत संभलात परिस्थिती तणावपूर्ण जाल्या। दोन्ही वटेच्या समुदायांनी व्हडा प्रमाणात दंगल आणि जाळपोळ सुरू केल्या। न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सुरू जाल्लें सर्वेक्षण आडावन धरपा खातीर विशिष्ट समुदायाच्या शेकड्यांनी लोकांनी मशीद परिसरांत गर्दी करून गोंधळ घातिल्लो। तातूंत 5 लोकांक मरण आयिल्लें। ह्या फाटभुंयेर राज्य प्रशासनान मशीद वाठारांत खर बंदोबस्त दवरला। निमलष्करी दळाच्यो पंगड लेगीत घडणूक थळाचेर तैनात केल्यात। कांय वाठारांत संचारबंदी लेगीत चालू केल्या। भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी आयज आम आदमी पक्षाच्या एका फुडाऱ्याचो ऑडिओ क्लिप उक्ताडार हाडून आम आदमी पक्षाचे फुडारी वसुली रॅकेट चलयतात असो आरोप केलो।
जारी केल्ल्या तथाकथित ऑडिओ क्लिपात आम आदमी पक्षाचो फुडारी एका गुंडाकडेन उलोवप करतना आयकुपाक येता। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है उसका एमएलए वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से कि वो इस ऑडियो को प्ले करें। ही ऑडिओ क्लिप उक्ताडार आयल्या उपरांत दिल्लीचे मुखेलमंत्री ह्या गुन्ह्यावाड पावल उखलिना जाल्यार तिच्या सहमतीन चल्ला हे दिसून येता अशे भाटिया हांणी मुखार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष? क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी, ये मान लिया जाएगा ये सारी की फिरौती जो हो रही है, ली जा रही है, ये अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है। पहले मदिरा घोटाला, शराब घोटाला, जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा 50 करोड़ 100 करोड़, ये इकट्ठा करके दो। दिल्ली की जनता आज त्रस्त है दिल्ली सरकार से। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि ये विपक्ष में भी ना आए। महाराष्ट्रात खाते वाटपावयल्यान घटक पक्षांत कसलीच रस्सीखेच ना। तिनूय पक्षांमदी बरो समन्वय आसा आनी राज्यांत बेगीनच सत्ता स्थापन जातली असो विश्वास भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हांणी उक्तायला। प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना तांणी खबरापत्रांत येतात त्या खबरांक म्हत्व ना अशें स्पश्ट केलें। महायुतीचे फुडारी खाते वाटपा संदर्भात योग्य ते निर्णय घेतले आनी केंद्रीय नेतृत्व ताका मान्यताय दितली अशें बावनकुळे हांणी स्पश्ट केलें। भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक आयल्या उपरांत भाजपाचे विधिमंडळ पक्ष फुडारी वेचून काडटले अशें तांणी सांगलें। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसो। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे विकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। उजो पालोवपी आनी संकश्ट निवारण सेवा संचालनालयाचो नवो इमारत प्रकल्प राज्याच्या हिता खातीर पूरक थारतलो। हो एक महत्वाचो प्रकल्प आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। पणजे सांतिनेज वाठारांत उजो पालोवपी दळाच्या नव्या इमारतीचे फीत कापून उक्तावण केल्या उपरांत जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या वेळार आमदार जेनिफर मोन्सेरात, आमदार केदार नायक, मुखेल सचिव डॉ व्ही कांदावेलू, उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकर आनी हेर आशिल्ले। उजो पालोवपी दळांत गोवा मुखेलमंत्री प्रशिक्षणार्थी धोरणा अंतर्गत प्रशिक्षणार्थ्यांनी केल्ल्या योगदानाची मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी आपल्या उलोवपाक तोखणाय केली। उजो पालोवपी दळांत ह्या मुखार शॉर्ट टर्म कोर्सेस सुरू करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली। ही सगळी फॅसिलिटीज प्रोवायड जाल्या उपरांत म्हणजे क्लासरूम, लायब्ररी, लॅबोरेटरी, एवी रूम्स हे सगळे पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता वी कॅन स्टार्ट विथ द शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सेस in disaster management with the affiliation with the disaster management college. म्हणजे गोय हे अशा पद्धतीचे इट इज नॉट ओनली द फायरमॅन आनी पर्सनलमॅन, आता ज्या पद्धतीचे डिजास्टर जावपाक लागल्या त्या खातीर वेगवेगळे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे नवीन कोर्सीस इंट्रोड्यूस जाल्या आणि ते भुरग्यांनी आफ्टर ग्रॅज्युएशन दिस इज अ शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म कोर्सीस शिकपाची गरज आसा आणि त्याच खातीर नाव ऑलरेडी म्हणजे बॅचलर इन वोकेशनल इन डिजास्टर्स अशाय पद्धतीचे कोर्सीस जे आसा पळय न्ही थोड्याशा कॉलेजींनी इंट्रोड्यूस केल्या सो दॅट आमी प्रेजेंट स्टेजीचेर तरी
विथ डिप्लोमा कोर्सीस किंवा शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सीस हे फुडल्या वर्सांतल्यान जुनांतल्यान आमी हांगासर सुरू करपाक शकतले. गोंय उजो पालोवपी दळाचे जवान राज्यांतली खंयचीय आव्हानां पेलपाक तयार आसात. दळा कडेन आर्विल्ली उपकरणां आनी यंत्रसामुग्री आशिल्ल्यान संकश्ट काळांत फावो ते उपाय येवजोवपाक दळ सज्ज आसा अशें उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकार हांणी ह्या वेळार उलोवपाक सांगलें. The fire and emergency services plays a vital role in ensuring the safety of our communities, whether it is responding to emergencies, mitigating disaster, or safeguarding life and property. Our fire personnel exemplify courage and dedication. The redesign and expansion of this headquarters reflect our gratitude for their unwavering services and our intent to provide them with the best tool and resources to fulfill their duties effectively. The redesigned headquarters, administrative and training block are not merely infrastructural projects, they represent a leap towards modernization. These state-of-the-art facilities are designed to clear the evolving needs of the fire safety and disaster management. फोंड्या लष्करी दळाच्या केंद्रात आयज जाल्ल्या पासिंग परेड कार्यावळींत 1771 अग्निवीरांनी वांटो घेतलो. प्रशिक्षण केंद्र सिग्नल 2 चे कमांडंट ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया हांणी अग्निवीरांच्या संचलनाची पळोवणी केली. ह्या अग्निवीरांनी 21 सप्तकांचे प्रशिक्षण पुराय करून आता तांकां भारतीय लष्करात आस्पावीत करून घेवपाची प्रक्रिया सुरू जातली. अग्निवीर पथकाच्या संचलनाची पळोवणी केल्या उपरांत ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया हांणी अग्निवीरांक मार्गदर्शन केलें. आप सभी ने 10 हफ्ते की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और 21 हफ्ते की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त की है, जो आपको एक बेहतरीन सैनिक बट एक बेहतरीन सिग्नल बनाने में मदद करेगी. मुझे पूरी उम्मीद है कि परीक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जो आपने कड़ी मेहनत और परिश्रम किया है वो आपको यूनिट में जाकर मदद करेगा और आप देश का नाम ऊंचा करेंगे, हमारी कोर का नाम भी ऊंचा करेंगे. आज पासिंग आउट परेड के टर्नआउट, ड्रिल और शानदार प्रदर्शन के लिए मैं आप सबको मुबारक देता हूं और आपके स्टाफ और इंस्ट्रक्टर्स को भी मुबारक देता हूं. पुरस्कार प्राप्त करने वाले अग्निवीर को मैं बधाई देता हूं. राज्य सरकाराच्या शेती संचालनालयान परंपरागत कृषी विकास येवजणे अंतर्गत 30 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर मजगती मडगांवां शेती उत्पादक बायर सेलर कार्यावळीचें आयोजन केलें. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी पारंपारीक रिती रिवाजा प्रमाण ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, नगरसेविका दीपाली सावळ, शेती खात्याच्यो उपसंचालक किशोर भावे हांच्या सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. परंपरागत कृषी विकास येवजणे खाला थळाव्या वाठारांत जावपी शेती उत्पादनात विक्री आनी खरेदी हांकां उर्बा दिवपा हेतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन. दक्षिण गोंयांतल्यान सुमार 400 शेतकारांनी 60 स्टॉलांच्या माध्यमांतल्यान ह्या कार्यावळींत आपली उत्पादनां विक्री खातीर दवरल्यात. आमदार दिगंबर कामत हांणी आपल्या उक्तावण उलोवपांत गोंयच्या शेती उत्पादकांची तोखणाय केली. तुम्ही जर आता इतके मोठ्या प्रमाणात जर ऑर्गॅनिक जावपाक लागले, युअर फर्स्ट हॅज टू बी ऑन मार्केटिंग. कशा पद्दतीन तांकां मार्केटिंग, तांकां जर फाल्यां कॉन्फिडन्स जालें की आमचो माल मडगांव घेतात लोक, आमकां वचपाक जागो मेळटा, जाल्यार ती मोठ्या प्रमाणाचेर आनी प्रोड्यूस करपाक लागता. आनी दॅट वील बी द सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ गोवा अशें हांव मानता. आनी म्हणून हांव तुमचें अभिनंदन करता. पयलीं म्हणजे हो अत्यंत बरो एक्सरसायज तुमी केला. एक लोकांक सगळें पळोवपाक मेळ्ळें. तरेतरेच्यो वस्तू आमच्या गांवांत गोंयांत कितें जाता हें पयलीं म्हाका खबर ना. ती पणसाची हें जाता म्हणून हांवें फर्स्ट टायम पयलीं पणसाची वायन हांवें खंयच पळोवना. हांवें तरेतरेच्यो वायनी पळयल्या, पण पणसाची वायन जाता म्हणजे आज म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें. अशे खुबशे एक्चुअल तयार करतात ते गांवांत आनी मोठ्या प्रमाणाचेर महिला तातूंत भितर आसात. ह्या कार्यावळींत राज्याचे शेती संचालक संदीप फळदेसाय हांणी बीजभाषण करून उपस्थित शेतकारांक आर्विल्ल्या शेती तंत्रज्ञानाविशीं मार्गदर्शन केलें. फाटल्या थोड्या वर्सांचो जर इतिहास जर आमी पळयलो
जाल्यार आमचें प्रोडक्शन जें आसा तें वाडत वयता आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता. सो हें प्रोडक्शन करता आसतना आमकां अशें दिसता की जे पळय प्रोड्युसर आसा तांकां खंय तरी मार्केट मेळपा जाय आनीक ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट कितल्योश्योच येवजण्यो आमी इम्प्लिमेंट करता आनी ह्या येवजणेच्या मार्फतांतल्यान आमचे हॉनरेबल आमच्या गोंयचे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांच्या मार्गदर्शना खाली आमी आमचे जे पळय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा ते आमी खूब मोठी पावल मारता, मोठी वाटचाल करता आनी हेजोच एक भाग म्हणून आयज आमी ही बायर सेलर मीट आमी ऑर्गनायज केल्ली आसा. विज्ञान चित्रपट महोत्सवाच्या कर्टन रेजराचो सुवाळो आयज कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्सात जालो. ह्या सुवाळ्याक मुंबय विद्यापीठाचे आदले उपकुलगुरू संजय देशमुख मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले, जाल्यार गोंय विद्यापीठाचे उपकुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन हांची हाजिरी ह्या सुवाळ्याक आशिल्ली. 29 जानेवारी 2025 ते 1 फेब्रुवारी 2025 मजगती जावपी विज्ञान चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार सायफी ह्या वर्सा 10व्या वर्सात पदार्पण करता. विज्ञान भारतीचे संयोजक डॉक्टर जयंतराव सरस्वती संसाधकर्त्यांच्या उपरांत विज्ञान विचार पुराय देशात पावोवपाचो वावर विज्ञान भारती करत आसा ताचोच एक वांटो म्हळ्यार विज्ञान परिशद गोवा फाटल्यान सुरू केल्लो हो विज्ञान चित्रपट महोत्सव अशा सुवाळ्यात उलयतना प्राध्यापक संजय देशमुख हांणी सांगलें. ह्या सुवाळ्यात बालभवनाचे संचालक मनोज सावयकर, विज्ञान परिशद गोवाचे अध्यक्ष प्रसाद रांगणेकर, विज्ञान चित्रपट महोत्सव समितीचे उपाध्यक्ष सुहास गोडसे हाजीर आशिल्ले. पणजेच्या मनरिजवण संस्थेच्या वाठारात जावपी 10व्या विज्ञान चित्रपट महोत्सवाची अधिक माहिती विज्ञान चित्रपट महोत्सवाच्या कार्यकारी समितीचे उपाध्यक्ष सुहास गोडसे हांणी दिली. मुख्यतः आमचे कडेन वेगवेगळ्या स्कुलांचे स्टुडंट्स विद्यार्थी ते भाग घेतले आनी हातूंत सायन्स फिल्माच्या बरोबर सायंटिस्ट भुरग्यांचे कडेन संवाद करतले, तांकां त्या फिल्मांतली सायंटिफीक कन्सेप्ट्स विशद करून सांगतले. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन. प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे खाला ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेमेरेन 70 वा त्या परस अधिक पिरायेच्या वडील नागरिकां खातीर सुमार 14 लाख आयुष्मान वयवंदना कार्डां जारी केल्यात अशी माहिती भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी काल लोकसभेत दिल्या. ह्या येवजणेत आता 70 वर्सां वा अधिक पिरायेच्या खंयच्याय सामाजीक वा अर्थीक स्थितींतल्या वडील नागरिकांक वर्साक 5 लाख रुपया मेरेनचे मोफत उपचार मेळटले अशी माहिती ह्या वेळार मंत्र्यांनी दिली. ह्या येवजणे खाला लाभार्थी कुटुंबाचो आंकडो सुमार 4.5 कोटी आसा आनी 6 कोटी मनशां ताचो लाव घेतात अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यसमितीची बसका नवी दिल्लीत जाली. 3 विधानसभा वेंचणुकेत अपेक्षीत जैत मेळूंक नाशिल्ल्यान खासा करून महाराष्ट्रांतल्या पराभवा उपरांत ह्या बसकेंत खासा भासाभास जाली. समन्वयाचो उणाव आनी अनावश्यक उलोवपा हाका लागून पक्षाक व्हड लुकसाण भोगचें पडलें अशें काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगलें. ह्या मुखार सगळ्यांनी एकचारान काम करपाची गरज तांणी उक्तायली. वेंचणुकेंत वातावरण काँग्रेसच्या
वाटेन आसून लेगीत जैत मेळूंक ना ह्या गजालीचेर लक्ष दिवन ईव्हीएम मतदाना कारणान पक्षाक अपयश आयला अशें पक्षाचे फुडारी बाळासाहेब थोरात हांणी सांगलें। चुनाव आयोग के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट तो है ही, सबके मन में है, पूरी जनता के मन में भी चुनाव आयोग के बारे में कंप्लेंट्स है। केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल हांणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशिनाविशीं वेल्यान विरोधी पक्षाच्या भुमिकेचेर खर टिका केल्या। ईव्हीएम मतदानाचेर हरकत घेवपी विरोधी पक्षाक झारखंडात जाल्ल्या निकालाचेर मूग घेवन ओगी कित्याक आसात, तशेंच केरळांतल्यान काँग्रेसीच्यो प्रियांका गांधी हांकां मेळिल्ल्या जैत हे तांकां मान्य आसा काय ना असो प्रस्न लेगीत मेघवाल हांणी उपस्थित केलो। खराब किया जा सकता है उसको आकर के आप हमें बताओ। इनको तो राजनीति करनी है। अब तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट से भी सेटल हो गया तो अभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, तो भाई आप झारखंड में कैसे जीते? अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव था और आपकी प्रियंका जी कैसे जीती? तो जब जीतते हैं तब तो कहते हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से प्रियंका जी जीती। रिजल्ट तो ईवीएम ने निकाला है ना, जनता ने वोट दिया, रिजल्ट ईवीएम ने निकाला। आप कहते हो ईवीएम ठीक नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है जी, सिलेक्टिव ओછી राजनीति है। केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज गुजरात भोंवडेर आसात। तांणी सुरतेंत किम हांगच्या बुलेट ट्रेन ट्रॅक स्लॅब निर्मिती कामाची पळोवणी केली। त्या उपरांत तांणी बडोदा ते लखोदरा हांगाच्या प्लासर इंडिया फॅक्टरीक भेट दिवन कामाचो नियाळ घेतलो। बुलेट ट्रेन प्रकल्प हो महत्वाकांक्षी प्रकल्प आसा आणि ताका लागून देशाच्या उदरगतीक तेंको मेळटलो असो हावेस मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उक्तायलो। सबसे जो कॉम्प्लेक्स ट्रैक मेंटेनेंस की मशीनें होती हैं वो सारी यहाँ पे बनती हैं और ऑस्ट्रिया की ये कंपनी आज दुनिया में उनका सबसे बड़ा प्लांट भारत में हो गया है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सपोर्ट होने वाले ऑस्ट्रेलिया को, अर्जेंटीना को, 2-3 जगह जो एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट देखे थे। और प्लांट के अच्छी बात यह है कि स्किल लेवल, अपने इंजीनियर्स का, टेक्नीशियंस का स्किल लेवल वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। ये प्लांट गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ भी जुड़ गया है। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी बिहारांतल्या मधुबनी जिल्ह्यात झांझरपूर हांगा आयोजित केल्ल्या रीण आउटरीच कार्यावळींत 50,000 परस अधिक लाभार्थ्यांक 1,121 रुपया परस अधिक रिणांची मंजुरी पत्रकां भेटयलीं। प्रधानमंत्री स्वनिधी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, मुद्रा, स्टँड अप इंडिया आणि किसान क्रेडिट कार्ड ह्या सारख्या येवजण्या खाला वेगवेगळ्या लाभार्थ्यांक ही मंजुरी पत्रां वितरायल्यात। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2047 वर्सा मेरेन विकसीत भारत ही मोख साधपा खातीर बायलां महत्वपूर्ण भूमिका बजायतल्यो असो हावेस उक्तायलो। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला केंद्रित बजट बनाने के लिए मुझे आदेश देते थे पहले। अभी महिला केंद्रित नहीं, महिला नेतृत्व में आर्थिक विषय के लिए बजट बनाओ, यही माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश है। महिला को सामने रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान में जहां है हम 3रे स्थान में चले जाएगा। अगले एक आध साल में इसका नेतृत्व महिला के हाथ में होगा। मैं माता सीता की धरती में खड़े होकर के इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं। देशभरात सध्या शियाच्या लहर पातळ्ळा, जाल्यार दुसरे वटेन बंगालच्या खाडीत उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाला। हाच्या कारणान फेंगल नावाचे चक्रीवादळ तयार जाला। व्हडा प्रमाणात उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान जनजीण आणि येरादारीचेर परिणाम जाला। काय रेल्वे गाडयो लेगीत रद्द करपाच्यो पडल्यात। विमान येरादारी लेगीत विस्कळीत जाल्या। भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बंगालच्या उपसागरांत निर्माण जाल्लें फेंगल चक्रीवादळ शेनवारा सांज मेरेन पुदुचेरीच्या दर्यादेगेर पावपाची शक्यताय आसा। चक्रीवादळा सारखे वातावरण निर्माण जाल्ल्या कारणान दर्यादेगे वाठारांत रावपी लोकांक सादूर कायेच्यो सुचोवणी दिल्यात। तमिळनाडू, पुदुचेरी प्रशासनान जायते उपाय येवजिल्यात। दर्यांत उंचायेची ल्हारां येवपाक लागिल्ल्यान दर्यादेगेर रावपी लोकांकय आलाशिरो केंद्रांनी हालयल्यात। राज्य प्रशासनान सुरक्षा यंत्रणेक सतर्क रावपाचे आदेश दिल्यात। भारतीय हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वादळाविशीं माहिती दिल्या। साइक्लोन फेंजल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत है। पुडुचेरी से 120 किलोमीटर और चेन्नई से 110 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पूर्व दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे ये पश्चिम दिशा में गति करते हुए आज शाम के आसपास
तमिलनाडु जो उत्तरी भाग है वहाँ कोस्ट को हिट करने का संभावना है और जब ये कोस्ट के पास पहुंचेगा तब इसका विंड स्पीड 70 to 80 km/h गस्टिंग 90 km/h होने का संभावना है। ये एक साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। इस विंड्स में छोटे छोटे पेड़ गिर सकता है, जैसे ड्रमस्टिक, पपैया, बनाना वगैरह लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, थेचेड हाउस डैमेज हो सकता है। आणि आता पळूया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्याप्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 34°C जाल्यार उण्यात उणें तापमान 20°C इतलें नोंद जालां। आनी आता खबरो सोंपोवच्या परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। 3 दिसांच्या ओडिशा भोंवडेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भुवनेश्वरांत भौशीक सभेक केलें मार्गदर्शन। 10 वर्सांत केंद्र सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो घेतलो नियाळ। भुवनेश्वरात अखिल भारतीय पुलिस महासंचालक आणि पुलिस महानिरीक्षकांच्या परिषदेचे आयोजन। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलें मार्गदर्शन। प्रधानमंत्र्यांचें मार्गदर्शन। उजो पालोवपी दळांत शॉर्ट टर्म कोर्सीस सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न। उजो पालोवपी दळाच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची माहिती। फोंड्या लष्करी दळाच्या केंद्रात 1771 अग्निवीरांनी पासिंग परेड कार्यावळीत घेतलो वांटो। ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया हांणी केलें मार्गदर्शन। आणि बंगालच्या उपसागरात उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून उटंगराच्या पावसा वांगडा फेंगल चक्रीवादळ, जनजीवन आणि येरादारी जाल्या विस्कळीत। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। त्याच प्रमाण प्रसार भारतीच्या तरेकवार कार्यावळींचे प्रसारण पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन एक नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स मोबायल ॲप डावनलोड करून घेवचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या आणि पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार। Yeah.